Sombliam somya mandiran tuja Argadi sarupkaran tuja Gita gavan pranamarpita Bali beton tuka vandita Din puriya suka arsita Daya maya tuji niyalta Patki chini bogus manmata Adar kurpa besawa seta Zamla somya mandiran tuja Argadi sarupkaran tuja Gita gavan pranamarpita Bali beton tuka vandita बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमच्या सुमे जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो भलायकी असलेल्यांक वैजाची गरज ना ताची गरज आसा पिडेस्तांक देव जावन आसा आमचो दैवीक वैस जाच्या आपोवण्याक आमचे उणेपण घेवन ह्या येवक्रिस्ताच्या मेजाभावारी आमी जमल्या आमोस प्रवाद्यान सांगलेले परी ताचें उतर आयकूंक सोदून आमी आयल्या आनी सुखकारा परी ताच्या सांगता जेवूंक अवकाश मेळून दी म्हूण अतरेगून आमी एकवटल्या देखून अस्कत जावन पथकाद्वारे वळवळच्या आमच्या कुडींक आनी आत्म्यांक हे मिसाचें बलिदान वोकात जावन परत भलायकी वोंद जावन जियोवच्याक हें बलिदान आमकां आदार जावन दी म्हूण मागया भोवन आनी भयणीनो कार्मेल सायबिणीच्या फेस्ताक तयारी जावन आमी 9 दिसांचें नोवेन आज सुरू करता आनी ह्या नोवेनाच्या पयल्या दिसा सेवेचें मुखेलपण कुटुंबाक जोगतें सुकाण हो विशय आमी घेवन नियाळ करता आसतना सर्व मुखेल्या पासून आमी मागता आनी हें मुखेलपण सुरू जाता कुटुंबांत आमी हर एकले मुखेली म्हणटना जेजून शिकयल्ल्या त्या मुखेलपणाच्या आदर्शकाल सेवेचें मोगाचें भोगसणेचें मुखेलपण आमच्या जिवितांत जारी जावच्याक आमी मागया मोरयेची ससाई तशेंच जेजूचें बेसांव असली जिणी आमच्या जिवितांत जिवंक आमी सुकलेल्या खातीर सुमेलकचें भोगसणें मागया नितळ मनान आनी काळजान तेच जेजूक ह्या येवक्रिस्तान आमी भेटोवंक तयार जावया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुणे वसरून सांगता मनान चिंतून तोंडाक उसरून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगिवो सदांच अवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरीसपरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सरपदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन Somia kaklutka Somia kaklutka Krista kaklutka Krista kaklutka Somia kaklutka Somia kaklutka प्रार्थया
जे कोणें हे मिसाचें बलिदान भेटयलां तांच्या तेसो पसोतू सगळ्यातच आमच्या वैयक्तीक गरजा बसोत ह्या वेळार मागया. सर पदवेदार देवा, भोव भगिवोन अंकार मोरयेची कार्मेल मायेची शेकाय आमकां फोव केले देखून आमी तुका संतोसतां. हे मोगाळावेचे विनतीन ह्या संवसारांत सर वायट विघ्नांतले आमकां वाटय आनी सरगार ससनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सुवे पवित्रत्मेच्या एकपणान जीत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमोस प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. दुबळ्यांक पांयां तळ्या मस्तितल्यानो आनी देशाच्या गरिबांक नाश करूंक सोदतल्यानो हे उतर आयका. तुमी म्हणटात, आमी दानी विकच्याक आमास केन्ना सरतली? आमी गंव विकराक घालच्याक साबात केदां सोमतलो? आमी माप उणें करतल्या आनी मोल सडयतल्या, फोटकिऱ्यो ताकड्यो वापरून फसयतल्या. रुपें दिवन आमी दुबळ्यांक विकतीं घेतल्या आनी वणांची जोडी दिवन गरिबांक विकतीं घेतल्या. गंवांचे पोल पर्यंत विकून आमी दुडू करतल्या. त्या दिसा उलयता तो सर्वेस्पोर देव, हांव दनपरांच्या वेळार सूर्य पडसो करतलो आनी दिसा उजवाडा सगळी पृथ्वी काळोखान भरतलो. तुमच्या उत्सवांचे दीस हांव रुदनाचे दीस जायशें करतलो आनी सगळीं तुमचीं गितां विलापाचीं गितां जायशीं करतलो. हांव तुमच्या पेंकटांक गोणी बांदतलो आनी तुमच्यो तकल्यो तासून बोडक्यो करतलो. एकल्यास पुताच्या मरणा पासत रुदान करतात तसल्या रुदनाचो दीस तो जायसो करतलो आनी भोव खोटसाणेचो दीस कसो तो सोमतलो. वय येतले दीस, उलयता तो सर्वेस्पोर, त्या दिसांनी हांव देशाचेर दुकोळ धाडटलो. लोक भुकेतलो पूण जेवणा खाणाक न्हय, लोक तानेतलो पूण उदकाक न्हय. बगार सर्वेस्पराचे उतर आयकूंक. दर्यातावन दर्या पर्यंत ती लोकून लोकून वतली, उत्तरेतावन उदेंती पर्यंत ती भोंवतली. सर्वेस्पराचे उतर ती सोदतली पूण तें तांकां मेळचें ना. देवाचे उतर. देवाची उडोवका. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगा देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरा वरवीं तो जियेता. ताचे नियमा विश्वासान पाळून सगळ्या काळजान ताका सोदता ती सुभागी. सगळ्या म्हज्या काळजान तुका हांव सोदीत आसा, तुजे उपदेश जावन पयस सरूंक म्हाका सोडिनाका. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगा देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरा वरवीं तो जियेता. तुज्या विधी नियमांक आशेवन म्हजो आत्मो सदांच करगता. वय विश्वासीपणाची वाट हांवें विंचून काडल्या, तुजी विधी नियमां म्हज्या दोळ्या मुखार हांवें दवरल्यांत. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगा देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरा वरवीं तो जियेता. पळय, तुज्या उपदेशांक हांव आशेतां, देखून तुजे निती प्रमाणे म्हाका जिवीत दी. तुज्या उपदेशांक आवंडिवन हांव तोंड सोडटां उदगारतां. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगा देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरा वरवीं तो जियेता. Alleluia, 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 Alleluia. येया मुजे सरशी सोमेस तुमी कष्ट तल्यानो
आनी वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशय दितां म्हणटा सर्वेस्पोर. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोफे असो. सामाते प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ. महिमा तुका सुम्या. थंयसो मुखार चलत वेता जेजून सुका काट्यार बसून आसलेल्या मातेव म्हणल्याक देखलो. जेजून ताका म्हळें, ये म्हज्या फाटल्यान. मातेव उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना साबार सुका घर आनी दुसरे पातकी येवन जेजू आनी ताच्या शिसा सव्या पंक्तीर बसले. हें फारिजेवांनी पळयलें आनी ताच्या शिसा लागीं ते म्हणाले, तुमचो मेस्त्री सुका घरा आनी पातक्यां सांगाता खाता जेवता कित्याक? जेजून तें आयकून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. वसा आनी ह्या उतराचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. देवाचे उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय भोवमुगाच्या भवनो आनी भयणीनो, कार्मेल मायेच्या फेस्ताक तयाराय जावन 9 दिसांचें नोवेन आज आमी सुरू करता. आनी ह्या दिसांनी मुरयेच्या जिविताचेर आमी नदर फांकोवचें सांगता. आमची जिणी मुरयेच्या देखीन कशें जिवयेत. कार्मेल आध्यात्मिकता आमच्या जिवितांत आमी कशें जिवयेत म्हणून नियाळ करतले. जे कोण पवित्र जाग्यांक इस्रायलाक भेट दिला, खंडीत जावन तुमकां कार्मेल दोंगराक वेसो एक अवकाश मेळटलोच. आनी ह्या संदर्भार तांची चरित्र्या आमी पळयली जाल्यार हे पवित्र जागे जेजू जल्मोन वाडोवन देवाचें राज परगट केल्लें, कश्ट सोंसले, आजापां केल्लीं आनी उपरांत मरून जिवन जाल्ले हे पवित्र जागे जायते फावटी तुर्कांनी तांच्या स्वाधीन करचें प्रयत्न केल्लें आसा. आनी असल्या संदर्भार तवळच्या पापसाहेबांनी मात्र न्हय क्रिस्ती धर्माच्या भक्तांनी हे जागे परतून आपणाचे स्वाधीन करूंक जायते प्रयत्न केल्ले आसा. आनी हाका आमी धार्मीक झूज म्हणटा वा क्रुसेड म्हणटा. आनी हाचे विशयंत आमी चरित्रेच्या पाठांनी शिकलेले आसा. धार्मीक जागे आपणाच्या स्वाधीन करूंक झुजलेले झुजूसू हे क्रुसेड वा धार्मीक झूज. आतां कितें जालें, झुजले उपरांत ह्या झुजांत झुजलेले तरणाटे थोडे आपणाच्या गांवाक पाटी आयले आनी हे जायते जण युरोपांतान गेल्ले जावन आसात. आनी थोडे पाटी आयले तर थोडे थंयसरच रावले. कित्याक म्हळ्यार थंयसर आसचें वातावरण तांकां भोव आकर्शीक जालें. थंयसर त्या दोंगरार माटी आसली, रावोंक सुवात आसलो, पियोंक उदक आसलें. मात्र न्ही जे झुजू ते झुजलेलो जागोय पवित्रपणाक नावाडलेलो. ह्याच कार्मेल दोंगरार पोरण्या तेस्तामेंतान आमी पळोवचे प्रमाणे प्रवादी एलिया इस्रायेलाचो एक नीज देव यावे सर्वेस्पोर देव म्हणून
बाळ प्रवाद्यांक एक चॅलेंज मारता आनी ह्या चॅलेंजान सलवल्ल्या तांकां तो जिवेशी मारता आनी इस्रायलांत आजचो एकच देव म्हणून सर्वेस्परा देवाक तो साक्ष दिता आनी हांगासर जियेल्ल्या ह्या प्रवादी एलियेचें जिवीत तांकां प्रेरणाचें जाता त्या देखून ह्या प्रवाद्याच्या मेटांनी आपणाक सोलोवंक जाय आमी आतां संवसारी झूज झुजल्या आनी आतां आमकां आत्मीक झूज झुजोवंक जाय असली एक आशा घेवन हे तरणाटे थंयसरच माट्यांनी जिवंक लागले संवसारी झूज म्हळ्यार हे क्रुसेड ते जिखले आनी आतां तांणी आत्मीक झुजोवंक आसलें म्हळ्यार संवसारी आनी कुडीच्या कुशलाये विरोध वडण्या विरोध झुजोवन सुम्या संगी एकवटच्याक तांणी प्रयत्न करूंक आसलें आनी हें झुजचे खातीर पाटीं घरा वचनासतना पाटीं गांवाक वचनासतना थंयसरच आसच्या माट्यांनी रावून हें ते झुजोवंक शकले म्हळ्यार हे कोणी धार्मीक न्हय बगार ते सक्कडी लायक आनी अशें ते जिवन आसतना तांकां एक रूल जाय आसली तांकां एक रेग्र जाय आसली म्हळ्यार आमी सांगाता जियेत आसतना एक रूल आसा जाल्यार एक रेग्र आसा जाल्यार एक नेम आसा जाल्यार तातूंत जिवंक बरें जाता पण आमकां आमचो देश म्हणटना ताका एक संविधान आसा आनी त्या संविधानांत कितें कोणें कशें करूंक जाय म्हणून हर एक संगती सांगलेल्यो आसात आतां हर एकल्यान तें सांगलेल्यो संगती पाळ्ळें जाल्यार हर एकल्याचें जिवीत बरें जाता मात्र न्ही ह्या संवसारांतच एक सर्ग रचूंक जाता तशेंच हे थंयसर माट्यांनी जिवंक नासले हे लायक भाव थंयसर जेरुसलेमाच्या पात्रियार्क सांगतात म्हळ्यार तो आल्बर्ट ताचें नांव थंयसर ते वेतात आनी म्हणटात की आमकां एक रूल दी आमकां एक रेग्र दी आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक जाय आनी त्या प्रमाणे आमकां सुमयेचो पाटलाव करूंक जाय आनी हो आल्बर्ट एक रूल तांकां दिता त्या काळार जायत्यो हेर रुली आशिल्ल्यो पूण हो एक नवीच रूल दिता रेग्र दिता आनी लातीन भाशेंत हातूंत आशिल्ली केवल 2000 शब्द मात्र पूण ही सगळी रूल आनी रेग्र पवित्र पुस्तकाच्या उतरांतावन विणलेली जावन आसात ती आमी वाचली जाल्यार थंयसर हर एका शब्दाक म्हणलें बरी पवित्र पुस्तकाचें एक एक उतर मेळटा आनी अशें ह्या रुली मुखांतर तो ह्या लायक भावांक म्हणटा की तुमी सुमयाक खाल जावन जिवंक जाय हाका इंग्लिशान आमी म्हणटा एलिजन्स टू जिजस क्रायस्ट एलिजन्स टू जिजस क्रायस्ट म्हळ्यार सुमयाक खाल जावन जिवंक जाय आनी हाणें दिल्ली ही रेग्र सुमयाच्या नांवान सुरू जाता आनी सुमयाच्या नांवानच आखेर जाता म्हळ्यार ह्या लायक भावांचें आख्खें जिवीत सुमयाक केंद्रीकृत जाल्लें जावन आसूंक जाय आसलें क्रायस्ट सेंटर्ड लायफ आनी मात्र न्हय त्या रुलींत तो अशें म्हणटा की तुमी सांगाता जियेत आसतना एक चापल बांदूंक जाय एक देवाळ बांदूंक जाय आनी त्या देवळांत त्या चापलांत तुमी मागण्याक सांगाता येवंक जाय आनी अशें ह्या भावांनी एक चापल बांदलें आनी त्या चापलांत तांणी मोरयेक मान करूंक सुरू जालें आनी आतां हांकां पळयल्ले हेर लोक म्हणाले की हे भाव कार्मेल दोंगरार जियेते आसात आनी कार्मेल दोंगरार जिवन मायेक सायबिणीक मान करते आसात आनी त्या देखून हे कार्मेल दोंगरार मोरयेक मान करचे भाव असलें नांव तांकां पडलें आनी आखरेक हें नांव मोटवें 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 जावन कर्मेलीत म्हणलें नांव आयलें पळया कर्मेलीत वर्दीची सुरवात हांगासर जाता हे पाद्री न्हय ब्रदर्स न्हय बगार लायक भाव संवसारी झुजलेल्या उपरांत आत्मीक झुजोवंक तयार जातात आनी ह्या झुजांत प्रवादी एलियाचें तशेंच कार्मेल मायेचो सांगात ते घेतात आनी अशें कर्मेलीत वर्दीक ते जल्मा हाडटात उरिल्ल्या धार्मीक वर्दीक आमी घेतलें जाल्यार ताका एक धार्मीक घडणार आसा फॉर एग्जाम्पल फ्रांसिस्कान आमी घेतलें जाल्यार आसिसिसो सान फ्रांसीस डॉमिनिकनाक घेतलें जाल्यार सान डॉमिनीक आसा पूण हांगासर कर्मेलितांक घेता आसतना थंयसर एकलो म्हणून मुखेली ना
बदलाक एक लायक पंगड जेजूको लागशिल्ल्यान जिवंक प्रयत्न करतले तेच जावंक पावतात ह्या वर्दीचे स्थापक. आज मुखार भोवन आनी भयणीनो, ह्या नोवेनाचो पयलो दीस आमी सुरू करता आसतना सेवेचे मुखेलपण कुटुंबाक जोगतें सुंकाण म्हणलो विशय आमी घेतला. आनी ह्या आल्बर्टान दिल्ल्या त्या रुलींत तो म्हणटा की तुमचे मदें एकलो मुखेली आसूंक जाय आनी त्या मुखेल्याक तुमी सगळ्यांनी विधेय जावन जिवंक जाय. आमच्या कुटुंबाच्या परिसराक आमी आयल्या जाल्यार थंयसर कुटुंबाची मालगडी असले मुखेलपणाचें स्थान घेतात आनी तांच्या हाताखाल आसचीं जावं प्रो भुरगीं वा धाकटीं तांणी जर आवय बापायक मालगड्यांक विधेय जावन जियेलें जाल्यार तें कुटुंब बऱ्यान उरता. कित्याक मालगडी जावन आसात देवाच्या जाग्यार आसची तेंचो सा आल्बर्ट म्हणटा आनी तांकां जायतो संवसारी तशेंच दैवीक अनुभव आनी अनुभव आशिल्ल्यान जर तांचें उतर पाडलें तर ताच्या हाताखालच्या धाकट्यांनी जेजूच्या वाटेन चलोवंक सुलभ जाता. हाच्या वाचपाक आमी आयल्या जाल्यार पयलें वाचप आमोस प्रवादीच्या पुस्तकान घेतलेलें आनी थंयसर अधिकारार आसलेली मालगडी दुबळ्यांतय धाकट्यांतय बारीकसो जुलूम चलयताली. तांकां कशें नागावचें, तांचे तावन कशें लुटचें, आपणाचे कशें पयशे दोडते करचें म्हणून ते चिंतून आसले. आनी असले संदर्भार आमोस प्रवादी म्हणटा तुमी अशें जुलूम चलोवचें न्ही, बगार तुमी तांचें रक्षण करूंक जाय. कित्याक तुमी उंचल्या जाग्यार आसात, तुमी मुखेल्यांच्या जाग्यार आसा म्हणटना तुमी तुमच्या हाताखाल आसच्या मनशाचो मोग करूंक जाय, जतन करूंक जाय, तांकां सांबाळूंक जाय. हांव चिंता हेंच मिसांव कुटुंबाच्या हर एका मालगड्यान जोडलेलें जावन आसा. आयच्या वांजेलाक आमी आयल्या जाल्यार थंयसर सुंक्या काट्यार बसून आशिल्ल्या मातेवा विशयंत आमी आयकता आनी जेजू ताका आपयता. ह्या मातेवाचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार जेजूक भेटच्या पयलें ताचें जिवीत अशेंच जावन आसलें जुलुमाचें. म्हळ्यार जे कोण थंयसर तिरवो बांदून घेतालो ताचे तावन ताणें बांदूंक जाय आसच्या पयशांच्या की सडीत तो लुटतालो आनी तांतले पयशे तो आपणाक दवरतालो, मात्र न्हय रोमागारांक तो दितालो. अशें आसता मुखार भोवन आनी भयणीनो, जेजूक भेटिल्लो मातेव आतां एक नवो व्यक्ती जाता. जेजूक आपणाच्या घरा तो आपयता, ताका जेवण वाडटा, मात्र न्हय ताचो शिस्त जावन मुखार वता आनी एक सुवार्ताय आमकां तो बरोवन दवरता. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, मुखेली जावन विंचलेल्या आमकां देवाक आमी अर्गां दिवया आनी जेजून म्हणलेलें आसा हांव आयलां सेवा कर्ण घेवंक न्हय, बगार सेवा करूंक. म्हणटना एका मुखेल्याचें काम जावन आसा सेवा दिवचें, सेवा करची. असलें सेवेचें मिसांव आमच्या जिवितांत जिवया. मोरी असलें जिवीत तिच्या जिवितांत जियेल्ली जावन आसा, तिची ससाई आमकां आसूं. जेजूचें बेसांव आमकां सदांच ह्या दिशेन मेटां काडूंक आदाराचें जावं. Kange somya kaniko mogal tuja burgyancha din vashika zandimcha zantya tuja mogacha undagavanso betetam bapa Vainda kanso arpita tuka Gurtu mugaso ekvotaso baba Krista kuragaditu amka भोवन आनी भयणीनो, आमी भेटूंचें हें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाने मैमेक आमच्या एकल्या पयसुच्या देवा सुरेस्पोर मानून घेव. कनवळ्या बापा, भगिवन अवकार मोरये, कार्मेल माये, देवाचे मातेचो उडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सर्गींचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानवशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आम्ही देव सर्वेस्परा देवा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैशाने करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं आज्या पोंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो कार्मेल मायेचो भक्तीन आज आमी उडास करता आनी तिचें दिन वसणेचें गीत गावून तुजी कनवळाय आमी वाखणटा शेकांशेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता सर्व काळी मनशातय कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय तुजे ल्हानवीक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवूनदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोषान तुका वाखणटा सरगार तांचे वाखणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पोवीत 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 दळबरांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंसर्गे तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उंसर्गे तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सुसुंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Pavarta so good purgatoria. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणावरवे तुवें आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या सडवंदारा आमची सडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीच्या विस्तारल्या त्याच्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकळत कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर अंतरलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कारमुरिये देवाचे माये सांगाती बागेवन जुजेतीचो पती बागेवन धर्मदूत आनी सहकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Tias Jesu वरवीं तियास जेजू सांगता तियास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन
जेजून शिकले मागणे सांगता मागया आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां तळणेर पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस परासर वायटांतले आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सरपातक्यांतली सुटय आनी सर्व आकतांतली वाटय कित्यार स्तुती पुदीर महिमा तुजी ससनाच्या ससना समी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातक्यांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक कोटान सांबाळ तूं जेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमेची शांती सदां काल तुमचे सुवे आसो तुमचे सवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुतक देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुतक देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपोणे लाभलेली सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितरूनचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन बागार म्हाका मोच्या कर्या जिवा मोच्या कर्या जिवा बलिदान कल्वारीचे अर्पण राया जेजूचे अर्पण राया जेजूचे समाधान हरता म्हाका दैवीक देणे सर्गींचे तूं सोम्या मोसो आदारानी बरवसो सांचिनी वाटे सांगात मोसो तूं सोम्या मोसो आदारानी बरवसो सांचिनी वाटे सांगात मोसो काळीस मोचे लालेता तुका मोचा मोगाळ देवा नाविशे तुझे बागार म्हाका मोच्या कर्या जिवा मोच्या कर्या जिवा प्रार्थया सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा भगिवंत अवकार मरिये कार्मेल माये देवाचे मातेच्या वगडासाक आमी तुका भेटयलां त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोषण दिलाय ह्या पोषणचे गटयेन आमचे माये बरी तुजी कुशी पाळून सरगार तुजी ससनाची सोडून बगूंक आमकां तयार जा कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोफे आसो सर पदवेदार देव
बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. हे भाग्यवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणता. आपणाक सुचरण दसमी म्हूण राखल्या तुका. देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेसू तुज्या पुतान कुसळून काढतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोठवशांनी तुका तांची आवय आनी शरतीन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखयले. सर्गेच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी बळे माये. कतनातल्या ओंकारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां दर्या सुकरा म्हूण परतले. आनी तूं तांकां पावली. आतां हांवें तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेन आनी तीर भरवशान तुजे सरशी आमी येता. आनी आमचो सर गरजो तुजे मरिफा जेजू मुखार दवरता. उगदासकर हे बोधाय मरी तुझे आश्रया दवरलो. तुजो आदर मागलो. तुजे मध्यस्थी सुदरलो. कोण कोणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणीच आयकोंक ना. हे पतेने दैर्यान घेवन तुजे कडेन धांवन येता. या अंकवारीची अंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पदके आनी कधीच तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतीन म्हजी मागणी आयक आनी हांव मागता ते म्हाका दी. आमेन. नमान मुरे कुरपन बरले समुद्रचे सांगाता स्त्रियां ते तू सदैव आणि सदैव फॉलचे कुशी चेंजेसू. भगत मरे दाचमे आम बाब्या का विनाधिकार आता आमच्या मरणाच्या कडे. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम पसोत विनाधिकार. नमान मुरे कुरपन बरले समुद्रचे सांगाता स्त्रियां ते तू सदैव आणि सदैव फॉलचे कुशी चेंजेसू. भगत मरे दाचमे आम बाब्या का विनाधिकार आता आमच्या मरणाच्या कडे. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम पसोत विनाधिकार. नमान मुरे कुरपन बरले समुद्रचे सांगाता स्त्रियां ते तू सदैव आणि सदैव फॉलचे कुशी चेंजेसू. भगत मरे दाचमे आम बाब्या का विनाधिकार आता आमच्या मरणाच्या कडे. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम पसोत विनाधिकार. अर्गा मागणे. हे भाग्यवंती मोरये कार्मेली राणी, आमची आवय तू जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागून धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेन तुजे बेतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिन वाचता. ह्या घडी आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवी जियोंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावन सर्गेंच्या सुखाक फावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. Carmel dongra sobce sabini azam sumantuka magni amchi gen varga sarga zondi ashirvada जिन्ये पर्व सरतना आपटून दपटून पडतना ये आमच्या दारा कणपेसार दोस्ताना उर्बा आमची निवतना जेजू दये सांगे कुता कुशीताची करून दियादा. Carmel dongra sobce sabini azam sumantuka magni amchi gen varge sarga zondi ashirvada. Mokar putra sove
आमकां मरे आशिर्वाद दिवा आमकां. भगन सुचे कुरवे नेवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.